गोयचो नवो लोकायुक्त पी.के. मिश्रान राजभवनार अधिकारपदाचो सोपूत घेतलो। आदलो लोकायुक्त बी. सुदर्शन रेड्डीन राजीनामो दिल्या उपरांत फाटली 2.5 वर्सां गोंयांक लोकायुक्त नाशिल्लो। मिश्रा पटना हायकोर्टाचो आदलो मुखेल न्यायाधीश आनी गोंय मानवाधिकार आयोगाचो अध्यक्ष। लोकायुक्ताक रायबंदरा मोठे ऑफिस आसतलें। आमदाराक आतां लोकायुक्ता मुखार वार्षिक मालमत्ता जाहीर करची पडटली। No, priorities, first priorities, I have to go to the office, find out what is there available, what are the provisions, etc. It's all, so far as I am concerned, I have not seen what are the functions functions of course I know, what are the, so, and one has to act according to the provisions, what is there in the provision, one will act only according to that. Chief Minister was saying that 16 cases, but I have not seen, I have to go there and find out. I have, I think possibly there is some suo motu power, but I am not sure. हाँ देना है उनका property statement annual करना चाहिए मगर that provision I had read in the newspaper earlier, it is there. हाँ, that is the statutory provision, it's a statutory provision. Therefore all public functionaries who they come under the act, they must be. आप कोई टाइम फ्रेम देंगे चार्ज लेने के बाद? नहीं, उसके लिए भी स्टैट्यूटरी टाइम फ्रेम भी है मेरे ख्याल में। देयर इज अ टाइम फ्रेम फॉर दैट आल्सो। देन इफ इट इज नॉट देयर देन आई थिंक नोटिस विल बी सेंट टू देम एंड दैट इज देयर। एक्शन कैन बी टेकन ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट दे वैरी इन डिफरेंट स्टेट्स। सो आई हैव सम आइडिया अबाउट द प्रोविजंस इन ओडिशा, but I don't have any idea about the provisions here in Goa. So that I have to find out and then only one can. लोकायुक्त नेमणूक जाली, ताच्या बरोबर 2 गजालींची आवश्यकता आसता। ताका आवश्यक मॅन पॉवर दिवं जाय आनी योग्य ऑफिस दिवंक जाय, निवास ताची वेवस्था करूंक जाय। आमी तिनूय ह्या गजालीचेर वी हॅव वर्कड ऑन। पयलींचें ऑफिस हें गव्हर्मेंट गेस्ट हावस जावन आसा। लोकायुक्त नासल्यामुळे स्टाफ कमी जाल्लो। आतां आमी तो सादारण 15-16-17 व्हेला आनी ती जागाय अपुरी आसली, त्यामुळे नवीन जागा आमी जे ओल्ड गोवा मेडिकल कॉलेज रायबंदर आसा थंय शिफ्ट करतात। PWD काम दिलां, युद्ध पातळीचेर तितरलें पार्टिशनिंग जें कितें करूंक जाय तें करप चालू आसा। पूण हांगा चल्लें जाल्यार एक आठवडोभर 15 वडो चलत हांगा हें ऑफिस पयलींचें। पूण इन अ पिरियड ऑफ अबाउट 15 days, fortnight, we will be shifting to new premises, new spacious premises, which will be equipped with. केंद्रान नवे CRZ अधिसुचोवणेंत खासगी शेकूय ऑफ सिजनांत मोडनासतना तशें दवरपाची तरतूद करची म्हणून बीजेपीचो कळंगूटचो आमदार मायकल मागता। सरकारान खासगी शेक आनी हट्सा खातीर खंय धोरण करचें। दर्यादेगेर खासगी प्रॉपर्टींतल्या शेकवाल्यांक खंय बेठेच त्रास करतात। सुधारीत CRZ अधिसुचोवणे प्रमाण दर्यादेगेवेले शेक जून ते ऑगस्ट ऑफ सिजनांत मोडपाची गरज ना। परमनंट जे कोणाचे स्ट्रक्चर आनी जे कोण कमर्शियल बिझनेस करता ते हे ड्राफ्ट नोटिफिकेशनान येवंक ना। आमची 2 मागणी आसली। एक आमचे जे लोकल ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स तेंचे बिझनेस जे ते करता अदर देन फिशिंग, जे स्पेशली ट्युरिझम रिलेटेड बिझनेस, कोणे शॉप घातलेले आहा, ग्रॉसरी शॉप, कोणाचे ताव्यार ना, कोणे रेस्टॉरंट एंड बार चलयता आपल्या ओन प्रॉपर्टीन, पण CRZ ना, ते ट्रेडिशनल लोक थिंगा सोडलेच। तेंची कमर्शियल बिझनेसीस रेग्युलरायज जावचे म्हणून आमी मागलेले। काल स्टेटमेंट केल्लो आहा एनवायरमेंट मिनिस्टरान की ऑल दीज स्ट्रक्चर्स विल बी प्रोटेक्टेड म्हणून ऑफ द फिशरमॅन, बट टिल टुडे दे हॅव टू गो इन डेप्युटी कलेक्टर कोर्ट, दे हॅव टू गो इन म्हापसा कोर्ट ऑर ग्रीन ट्रिब्युनल, कित्याक लोक केसी घालीता। ह्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाचेर आमी एड करूंक लायतले। वी विल गो पर्सनली टू दिल्ली and meet Mr. Javadekar through our defense minister. I will speak to our Allekar sir also to accompany that yet notification जे बाहेर सत्तले तेचेर ये relief to the traditional inhabitants of the coast who are doing business other than fishing business. So this is very important that beach shack policy for private huts and shack owners should be framed. प्रायवेट प्रॉपर्टी शेक हट्स ओनर आमी गेले 4 वर्सां जाली हेजे खातीर मेमोरंडम दीत आसा की आमकां प्रायवेट प्रॉपर्टी सेपरेट शेकाक लागून सेपरेट पॉलिसी करा म्हणून। ते अजून जावंक ना।
बीच शेकांक 3 वर्सां तेंच्यांनी लायसन्स दिले पॉलिसी करून. बीच इज अ पब्लीक प्रॉपर्टी आनी आमी पब्लीकूच बीच पब्लीक प्रॉपर्टी 3 वर्सां लायसन्स दिवंक शकता जाल्यार प्रायवेट प्रॉपर्टीक 5 वर्सां कित्याक लायसन्स दिवंक शकना हो आमचो प्रश्न आसा. आनी येता ते वर्सा 2013-16 पॉलिसी मे 31 काबार जाता. तेजे मागीर जी पॉलिसी करता तितून आमकां प्रायवेट प्रॉपर्टी शेकाक लागून सेपरेट पॉलिसी करून दिवची अशी आमची मागणी आसा. इतले मजगतीं मोरजे दर्या देगेवेल्या एका शेकाचो शॉर्ट सर्किटाक लागून लासून गोबर जालो. कुशीच्या शेकाकूय उजो लागपाचो धोको आसलो, मात लोकांनी उजो आटापा हाडलो. इसके बारे में ये कहेंगे कि गवर्नमेंट को जो सेफ्टी प्रिकॉशन करना चाहिए. सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन देना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह. वीकली अपडेट होना चाहिए उस चीज़ का या फिर मंथली अपडेट होना चाहिए सब चीज़ का. यहाँ पे जो जितने भी शेक जो बने हुए हैं वो सब समझो किसी के पास ये सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं है कि इन केस कभी कुछ हो जाए, आग लग गए, ऐसा जैसे अभी कल दुर्घटना हो गई है उसके अगर कुछ करना है एकदम सडनली कुछ नहीं होता. अगर फायर ब्रिगेड को बुलाते तो फायर ब्रिगेड भी कम से कम 30 to 45 मिनट्स में आती है, उसके पहले नहीं आती. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि विलास आरोलकार. कळंगूटचो आमदार मायकल गार्बेज कॉर्पोरेशन करपाक सोदता. कॉर्पोरेशन केल्यारूच खंय कोयराचो प्रस्न तडीक लागतलो. साळगांवच्या कोयरा प्रकल्पाचें उक्तावण 30 मायाक करपाचें थारलां. कोयर रिसायकल करून वेगवेगळे धातू मेळटले. हो प्रकल्प खंय भारतांतलो एक आदर्श कोयरा विल्याचो प्रकल्प म्हणून GSIDCचो उपाध्यक्ष आमदार सिद्धार्थ उलयलो. नोव्हेंबरान 21 नोव्हेंबर 2015 ह्या तारखेर आमी हो प्लांट चालू केल्लो. आयज मे म्हयन्याक आमी हो जवळ जवळ कंप्लिशनाक पावल्या. सबंद प्लांटाचें टेस्टिंग चालू आसा. वेरियस ऑथॉरिटीज तांचे सर्टिफिकेशन, तांचे परमिशन, फायर आसत, इंडस्ट्रीज बॉयलर्स आसत, तांचे परमिशनां घेवपाचें काम चालू आसा. आमी ट्रायल बॅचीस म्हणजे आमी गार्बेज घेवन ट्रीट करून एक्च्युअल ताजें सेग्रेगेशन करून पावर जनरेट करपाचें आमी म्हाका दिसता आमी परमिशनां जातकीर 10-15 दिसांनी घेतले. एंड ऑफ द मंथ आमी टोटल प्लांट हो कार्यान्वीत करून लोकार्पणाचो सोहळा दवरतले. एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ मे म्हयन्या पर्यंत एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट ज्याचे कडल्यान आमी कांयच घेना. म्हणजे आमी स्टेटी कडल्यान इलेक्ट्रिसिटी घेना, आमचें उदक चड घेना. आमी सगळें आमी इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करता हांगा 400 kW. कॉम्पोस्ट जनरेट करता. आमचे गार्बेजी कडल्यान फ्युअल जनरेट करता. रिसायकलेबल्स आसा ते आमी रिसायकलिंग करपाक धाडटा. असो एक आज बरो प्लांट आमी हांगा आयज पळयतात. शेतांनी उडयता, बाटांनी उडयता, नल्लांनी उडयता, रिवरांनी उडयता, ती बंद जावपाक जाय. ती हिंगा पावपाक जाय. त्या खातीर कॉर्पोरेशन, गार्बेज कॉर्पोरेशन इज द नीड ऑफ द आवर. हांवें चीफ मिनिस्टराक सांगलां, हांवें आमचे पार्टीकूय सांगलां, जो तर गार्बेज कॉर्पोरेशन आमी करिना ही फॅक्टरी चलची ना. We want the garbage. We don't want to burden the people right now. Slowly there will be a mechanism. That is why garbage corporation is the need of the hour. Mechanism has to be there to bring Garbage garbage corporation will work out on the subsidiary collection centers. Everything. How garbage will be transported. ते कोणा कडल्यान घेवपाची, कोणे थंय हाडून उडोवपाची, थंय कितले वेळ दवरपाची, कंटेनर भरतकीर तो हांगा कसो येतलो, ऑल लॉजिस्टिक्स ताजो ते जे भाग आसा ते गार्बेज कॉर्पोरेशन कॅन टेक ओवर. See, the very important point over here is not only setting up of the plant. It requires certain food. So the plant is like a factory. ही आमी फॅक्टरी घाल्या. हातूंतल्यान आमी कांय वायट गोश्टी करना. इनफॅक्ट आमकां जे पळय आमी सांगले सॉर्टिंग आउट करून रबर मेळटलो, मेटल मेळटलें, ग्लास मेळटलो, प्लास्टीक मेळटलें, हे सगळें रियूजाक वतलें. घेऊया एक विराम.